तिराळी धरणाच्या आशिकुशीक रावपी लोकांनी सादूर रावपाची गरज आसा। धरण पुराय भरून ओव्हरफ्लो जाला। हे संबंधीची शिटकावणी अधिकाऱ्यांनी जाहीर केल्या। बुधवारा 2 तारखेर तिराळी धरण 2.5 वरांच्या सुमाराक पुराय भरले। ते खातीर न्हंयेदेगेर आशिल्ल्या तिराळी, कोनाळ, घोडगे, घोडगेवाडी, परम्या, साटेली, भेडशी, आवाडा, वांयगणतड, कुडाशे, वाणोशी, मणेरे, सासोले ह्या गावातल्या लोकांक शिटूक रावचे असे कळयला। तसेच पंचवाडी धरण बुधवारा 2 जुलयाक दनपारा 2 वरांच्या सुमाराक भरले। कांय दिसा आदी गवाणे धरण 100% भरिल्ले। बुधवारा 25 जुनाक साळावली धरण पुराय भरून व्हांवपाक लागिल्ले। पोरू पंचवाडी 8 जुलयाक जाल्यार तिराळी 16 जुलयाक भरिल्ले। 2 जुलै मेरेन धरणांनी आशिल्लो उदकाचो सांठो। मजगती गोंयांत 24 वरां सरासरी 6.34 इंच पावसाची नोंद जाल्या। राज्यातल्या 14 केंद्रांमधल्या 11 केंद्रांनी 6 इंचा परस चढ पावस पडला। 1 जून पासूनचो सगळ्यात चढ पावस फाटल्या 24 वरांत 161 मिलीलिटर पडलो। आयज आनी फाल्यां उटंगराची शिटकावणी दिल्या। गोंयासयत कोकणात घोग्यांनी पावसासयत वाऱ्याचो नेट आसतलो असो अदमास वेधशाळेन उक्तायला।